विजय मरायन शिपयार्डान तयार केल्ल्या 30 कॅट मरायन बोट थिमीवेशीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हिरवो बावटो दाखयला। ही बोट मालदीवाच्या पर्यावरण, हवामान बदल आणि तंत्रज्ञान मंत्रालया खातीर तयार केल्ल्याचे कळटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मेक इन इंडिया आणि मेक इन गोवा या संकल्पने खाला तयार केल्ली ही बोट गोंया खातीर खूब महत्वाची बाब आसा, अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। कुडचड्यार अंबेडकर सर्कलाकडेन आशिल्लीच ट्रॅफिक सिग्नलां न्हय तर हेर सगळ्या वाठारांतली ट्रॅफिक सिग्नल्स बंद आसात। ह्या सगळ्या सिग्नलांची वेळचे वेळार दुरुस्ती करपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान नवी पॉलिसी तयार केल्ली आसा, अशी माहिती थळावो आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिली। फाटल्या वर्सा सावन कुडचडेच्या अंबेडकर सर्कलाकडली सिग्नलां बंद पडल्यात। तशेंच सिवरेजीचे काम हातांत घेतिल्ल्यान ह्या सर्कलाकडेन येरादारीची बरीच कोयणी जाता। देखून ह्या सिग्नलांची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। साकवाळे शांतादुर्गा देवळा लागीं 2 चारचाकी मदीं अपघात जालो। पर्यटकांक घेवन वचपी इनोवा गाडयेन पणजे वटेन वचपी एका वॅगनार गाडयेक नेटान धप्को दिलो। वॅगनारींतल्या 3 लोकांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां बांबोळे जीएमसीत व्हेल्या, जाल्यार इनोवांतलो एक पर्यटक जखमी जाला। हो अपघात सकाळीं सुमार 6:30 वरांचेर घडलो। इनोवा चलोवप्याक न्हीद आयिल्ल्यान ताचे गाडयेवयलें नियंत्रण गेलें आनी ताणें वॅगनाराक धप्को दिल्ल्याचें कळटा। जुवारीनगर हांगा सोमारा रातीं कांय चोरांनी पळून वता आसतना पुलिशेचेर फारपेट करपाचो यत्न केलो। वास्को जुवारीनगरांतल्या MES विद्यालया कडेन घर फोडून 3 चोरांनी पळून वचपाचो यत्न केलो। ही घडणूक रातीं सुमार 2 ते 2.5 वरांचेर घडली। शेजाराक घर फोडटा ते पळोवन लोकांनी पुलिशेक कळीत केलें। चोरांक धरपाक आयिल्ल्या पुलिशेचेर पळून वता आसतना ह्या चोरांनी फारपेट लेगीत केलो। वास्को पुलिशेन लुटमाराच्या पंगडाक अटक करपाचो यत्न केलो, पूण चोरांनी काळखाची संद घेवन पळून गेले। पुलिसांनी चोरांची गाडी ताब्यांत घेतल्या। हाचो फुडलो तपास सुरू आसा। वेळी वाठारांत चलत्या कंटेनराचेर झाडाचो खांदो अचकीत मोडून पडिल्ल्यान मडगांव काणकोण महामार्गावयली येरादारी वरांची वरां आडकून पडली। सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना। महामार्गाचेर अशे अपघात टाळचे खातीर रस्त्या कुशीकच्या ह्या सगळ्या झाडांची फांदी पावसा आदीं कापपाची मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या।
खांडेपार वाठारांत बांद बांदपाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला। गोय जलस्रोत खात्यान हो बांद बांदपा खातीर आयतारा भौशीक सुनावणी घेवन लोकांक ह्या बांदाचे महत्व पटोवन दिवपाचो यत्न केलो। मात बांद येत जाल्यार खुबे तिसऱ्याचे बी मरतले, सैमाचो इबाड जातलो अशी कारणां दीत थळाव्या लोकांनी ह्या बांदाक विरोध केलो। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली रुमडामळ दवर्ली वाठारांतल्यो बांयो नितळ केल्यो नात। रुमडामळ दवर्ली वाठारांतल्या पंचायतीन फुडाकार घेवन बांयो नितळ करपाचें काम हातांत घेतलां। आतां मेरेन कांय बांयो नितळ केल्यात, जाल्यार कांय बांयो नितळ करपाच्यो आसात। ह्यो बांयो नितळ करपाचो मुख्य हेतू म्हणल्यार वापरी नाशिल्ल्या बांयत हाडून लोक कोयर उडयतात। उपरांत कोयर भरून ह्यो बांयो पुरोवन भाड्याचे रूम वाडोवपाचो लोकांचो विचार आसा, अशें रुमडामळाचो पंच वांगडी विनायक वळवयकारान सांगलें। दोन 2018 ते 2022 या सगळ्यांत उष्ण काळांत नोंद जाल्ल्या तापमाना परस फुडल्या 5 वर्सांत तापमान चड आसतलें। 2023 ते 2027 मेरेनचो 5 वर्सांचो काळ आतां मेरेनचो सगळ्यांत उष्ण आसूं येता। फुडल्या 5 वर्सांत जागतीक उष्णताय नवे उंचायेचेर पावतली। फुडल्या कांय म्हयन्यांत तयार जावपी अल निनोक लागून हवामानांतल्या मनशान तयार केल्ल्या बदला सारक्या घटकांक लागून संवसारीक उष्णताय वाडटली। पर्यावरण, भलायकी, अन्न सुरक्षा, उदक वेवस्थापन हांचेर ताचो वायट परिणाम जावपाक शकता। ताचे खातीर तयार रावप गरजेचें अशें संवसारीक हवामान संघटनेन सांगलें। भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान कुडचड्यार 6 दिसांच्या कावी आर्ट कार्यशाळेचें उक्तावण केलें। गोंयचो एकमेव कावी आर्टिस्ट सागर नायक मुळे ही कार्यशाळा घेतलो। कावी आर्ट ह्या कलेक इतिहास आसा आनी कार्यशाळेंत वांटेकार जावपी लोकांनी ह्या कार्यशाळेंतल्यान जाता तितलें शिकचें अशें आवाहन मंत्र्यान ह्या वेळार केलें। गोंयांत 20,000 रकमे मेरेन 2,000च्यो नोटी बदलपाक स्लीप भरपा सयत वळखपत्र दाखोवपाची गरज ना। एके फावटी 20,000 रकमे मेरेन 2,000 रुपया मेरेनच्यो नोटी सहज बदलपाक मेळटल्यो। 2,000च्या नोटींची 20,000 परस चड रक्कम आसत जाल्यार स्लीप भरपा सयत आयडी दाखोवची पडटली। केंद्रान शुक्रारा 2,000च्यो नोटी चलनांतल्यान बंद करपाचो निर्णय जाहीर केलो। हाका लागून 2,000च्यो नोटी बँकेत दिवन हेर नोटी घेवच्यो पडटल्यो। नोटी बदलपा खातीर स्टेट बँकेच्या फाट्यांनी गर्दी उसळपाची शक्यताय आसा। तशेंच आतां ऑनलायन वेव्हारांत वाड जाल्या, हाका लागून लोकांची गर्दी मर्यादीत आसपाची शक्यताय आसा।
वेस्ट कोस्ट स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लबान कलंगूट असोसिएशन 2023 इंटर वॉर्ड दर्यावेळेर फुटबॉल आणि व्हॉलीबॉल सर्त आयोजित केल्ली। मड्डावाडो आणि सावतावाडो हे दोन्ही पंगड खूप बऱ्या प्रमाणात खेळ्ळे। मड्डावाड्या मात निमणे वेळार सावतावाडो हारोवन जैतिवंत जालो। तशेंच खेळटात त्या भुरग्यांक पळोवन आमकां आमचे आदले दीस याद आयले। खेळप खूप गरजेचें जेणे करून भलायकी घटमूट उरता, अशें खेळा सर्ती वेळार हाजीर आशिल्ल्या मुखेल सोयऱ्यान सांगलें। पणजे स्मार्ट सिटीची कामां 1.5 शाणे कंत्राटदार करपाक लागल्यात। सांतनीज अग्निशामक दलाच्या बिल्डिंगे लागसार चालू आशिल्ल्या साकवाचें काम हाची गवाय दिता। नियोजन तरी सोडूनच दियात, मनाक मारत तशें काम ह्या साकवाचें चल्लां। ते भायर ह्या नव्या कामाक लागून लागसारचो वाठार पावसान बुडटलो हातूंत कांयच दुबाव ना। दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा पणजेचे फामाद पुरुमेताचे फेस्त भरला। 4 दिसांचे हे फेस्त मंगळाराक सोंपता। ह्या फेस्ताक पुरुमेताक लागपी सगळ्यो वस्तू विकपाक आयल्यात। गोमंतक भंडारी समाजात गोंड बंगाल चल्ला। पैशाच्या व्यवहारात कांयच स्पष्टता ना, सगळे कडेन फेरफार चल्ला। देखून सध्याच्या समितीचेर गुन्यांव नोंद करून तांचेर कारवाय करची आणि ती बरखास्त करची अशी मागणी समाजाच्या कांय वांगड्यांनी केल्या। गोमंतक भंडारी समाजाच्या कांय वांगड्यांनी समिती आड पोलिसांत कागाळ केल्ली, पूण पोलिसांनी ती नोंद करूंक नाशिल्ल्यान समितीन न्यायालयात धाव घेतली। काल जाल्ल्या सुनावणेत पणजी सत्र न्यायालयान समिती आड 24 वरां भितर गुन्यांव नोंद करपाचो आदेश दिला, समाजाच्या वांगड्यांनी सांगलें। दिवचल म्हालांतल्या आमठाणे धरणात मानग्यांचो संचार आशिल्ल्यान हे धरण आता पर्यटना खातीर असुरक्षीत जाल्लें आसा। फाटल्या 2.5 वर्सां भितर आमठाणे धरणात मानग्यांच्या हल्ल्यांत एका पर्यटका सयत 2 मरण आयिल्ल्यान हे धरण असुरक्षीत आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता। बळी वचपाच्यो घडणुको टाळपा खातीर सरकारान ह्या धरण वाठारांत प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करची अशी मागणी आता फुडें येवपाक लागल्या। 2 वर्सां पयलीं ह्या धरणात एका राजस्थानी पर्यटक तरणाट्याचेर मानग्यान केल्ल्या हल्ल्यांत ताका मरण आयिल्लें, जाल्यार शेनवारा मानग्याच्या हल्ल्यांत थळाव्या बायलेक मरण आयलें।
फुगवे आशिल्ल्या एका बागायतीक अचकीत उजो लागपाची घडणूक आयतारा घडली। ह्या उज्याक लागून काजू, आंबे तशेंच बागायतीत आशिल्ल्या हेर पिकांचे बरेंच लुकसाण जाला। मोपा विमानतळ प्राधिकरणान लायिल्ल्या उज्याक लागून हो उजो आपल्या बागायतीक लागिल्ल्याचो दुबाव ह्या वेळार एकनाथ महालेन उक्तायलो। हाचे आदीं जेन्ना मोपा विमानतळाचें काम चलतालें तेन्ना लेगीत अशाच तरेन पावसाळ्यांत माती न्हावन येवन आख्ख्या बागायतीचें लुकसाण जाल्लें। देखून अशा तरेन आपल्या बागायतीचेर जावपी लुकसाणाची सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या बागायतीचो मालक एकनाथान केल्या। अंदू वर्साचो काजू पिकाचो सीझन निमाणो एकदाचो सोंपलो। दिवचल म्हालांत वेगवेगळ्या वाठारांत चलपी सोरो काडपाचो वेवसाय लेगीत बंद जालो। फाटल्या 3 म्हयन्यां परस चड दीस धडधडपी सोऱ्याची आवाराय न्हिवली। काजू पीक हो दिवचल म्हालांतल्या भोवतेक वाठारांतलो एक मुखेल वेवसाय। प्रतिकूल हवामानाक लागून आनी पावसानय उपकार केल्ल्यान अंदू काजू सीझन पूर्ण जालो। फाटल्या कांय वर्सांचे तुळेंत अंदू काजी आनी सोऱ्याचे म्हणल्यार फेणीचे उत्पादन वाडले अशें सोरो उत्पादकांचें म्हणणें आसा। सोनसडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांतल्या कोयराचेर प्रक्रिया साचिल्लो कोयर आनी मॉन्सून काळांत येवपी अडचणी हाचेर चर्चा करपाक सोमारा पणजी जीएसटी भवनाच्या परिशद सभाघरांत उच्चाधिकार समितीची बसका जाली। गार्बेज डंप सायटीचेर 15 TDP बायोमिथेनेशन प्लांट स्थापन करपाचो निर्णय ह्या वेळार समितीन घेतलो। तशेंच 12 म्हयन्यां भितर प्लांट स्थापन करपाचो निर्णय ह्या वेळार जाल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांचे सयत आमदार विजय सरदेसाय, आलेक्स रेजिनाल्ड, नगराध्यक्ष शिरोडकर, मुख्य सचिव पुनीत गोयल हे बसकेक हाजीर आशिल्ले। कलंगूटच्या आयुष नायकाक सांकवाळे चर्ची फाटल्यान आशिल्ल्या न्हंयत विजयदुर्ग देवीची मूर्ती मेळ्ळी। ही मूर्ती ताणें सांकवाळच्या गोशाळेंत व्हरून दवरल्या। जाल्यार देवीची मूर्ती मेळिल्ल्यान तिचें देवूळ सांकवाळ वाठारांत येवपाक जाय अशें मत पंच वांगडी तुळशीदास नायक हांणी व्यक्त केलां। गोंयांत दिसान दीस चोरी, खून, घरफोडी सारख्या गुन्यांवांची प्रकरणां वाडपाक लागल्यात। अशाच एका प्रकरणात दिसा उजवाडात कपेला सामकार बसून आशिल्ल्या एका जाणटेल्या बायलेच्या हातांतली भांगराची कांकणां चोरपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। दोगचार येवन हातांतली कांकणां चोरपाचो यत्न करतात तेन्ना ही बायल आदारा खातीर बोवाळ मारतना दिसून आयली। ह्या घडणुके वेळार कोणूच थंय आदाराक पावलो ना। मात भांगराची कांकणां चोरपाची ही पुराय घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्या। ह्या प्रकरणात एकूण 3-4 सामील आशिल्ल्याचें मुखार आयलां। देखून ह्या तिगा अनवळखी चोर आड गुन्यांव दाखल करून ताचो सोद घेवप चालू आसा।
भाजप सरकार म्हणल्यार मनी डायजेशन सरकार असो आरोप काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेन केला। आता ह्या भाजप सरकारान 2000च्यो नोटी बंद करपाची निर्णय घेतला। 2000च्यो नोटी भाजप पक्षाच्या काळात छापल्यो आणि आता तुम्हीच बंद करपाचो निर्णय घेतला। या भाजप पक्षाच्या निर्णयाक काँग्रेस निषेध करतात असे संजय बर्डेन सांगले। आता ह्यो नोटी रिझर्व्ह बँकेत वा स्टेट बँकेत दिवपाक सांगल्यात। ह्यो नोटी लेगीत बँकेत दिवपाक सर्वसामान्य लोकांक त्रास जातले असे संजय बर्डेन स्पष्ट केले। भाजप सरकारान जीएसटी पैसे वसूल करून रेव्हेन्यू घेता, तरी या भाजप सरकाराक जनतेचे कांयच पडिल्ले ना अशी तिडक संजय बर्डेन उक्तायल्या। केरी दर्यादेगेवयल्या गार्डनाची सामकी वायट स्थिती जाल्या। पर्यटका खातीर बसपाक घाल्ले बांक मोडिल्ल्या अवस्थेत आसात। या गार्डनाक पर्यटकांक लागून कसलीच साधन सुविधा ना। तशेंच वर्स जावन गेले दर्यादेगेवयली वणत लेगीत बांदपाचें काम सुरू आसा। देखून बेगोबेग गार्डन दुरुस्त करपाचें काम पुराय करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। जुवारी पुलाचे काम सुरू आशिल्ल्यान दुचाकी, चारचाकी आणि अवजड वाहनां वचचे न्हय ताका लागून रस्त्याकुशीक सायन बोर्ड लायिल्ले। पूण जुवारी पुलाचेर येरादारी सुरू जावन 2 म्हयने जावन लेगीत तक्ते काडूंक नाशिल्ल्यान येरादारी करपी घुस्पता अशें तृणमुलाचे फुडारी त्राजन डिमेलोन सांगले। देखून बेगोबेग तक्ते काडपाची मागणी त्राजन डिमेलोन सरकारा कडेन केल्या। मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि दाबोळी विमानतळ ही दोनूय विमानतळां पर्यटनाच्या दृष्टीन महत्वाची आसात। या दोनूय विमानतळावयल्यान विदेशी तशेंच देशी पर्यटक गोंयांत येतात। देखून हे लक्षांत दवरून उत्तर गोंयच्या दर्यादेगांची उदरगत करतलो अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली। शेनवारा पेडणे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो। ह्या वेळार मांद्रेचो आमदार जी तारोलकर, पर्यटन खात्याचे अधिकारी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मये मतदारसंघात येवपी पिळगांवच्या श्री महादेव देवाच्या देवळाकडले तळयेचे सोबितीकरण करतले। उदका स्त्रोत खात्या वतीन 25 लाख रुपया खर्च करून हे काम करतले। धर्मीक महत्व आशिल्ले हे तळयेची स्थिती सामकी बाबत जाल्ली। हे तळयेची सुदारणा करपाक मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी घेतिल्ल्या फुडाराक लागून तळयेच्या कामाक चालना मेळ्ळ्या।